मुरगांवच्या सांकवाळे पंचायत वाठारांत स्क्रॅप अड्डे उबारल्यात. कांय जाणांनी गटारां पुरवून बेकायदेशीर अतिक्रमण केलां. कुट्टाळेचे आमदार अलिना साल्दाणाच्या कार्यालयांत लोकांच्यो कागाळी येतकच आमदार साल्दाणा मुरगांवचो मामलेदार आनी तलाट्याक घेवन तपासणी केली. I'm shocked to see what's happening in this area, and there's a lot of illegality taking place, and I was shocked to see the nalla at the extreme end that is being filled up with the garbage. Probably they're using JCBs to harden the soil, and I think the goal is to then construct. Now this will have repercussions because this is a natural water outlet kind of, and if we go on filling up, what is happening over there is that the nalla is being gradually narrowed down. Okay, so where will the water during the monsoons go? The repercussion of this will be felt elsewhere because this is how nature and water reacts. So I think we have to look into this matter deeper. We have noted down a lot of information regarding each scrap yard, and we have found that most of these scrap yards don't have any permissions. I think there is only one that has a trade license. Otherwise, most of the scrap yards have no permissions whatsoever. So all these are issues that have to be looked into, and I'm sure, and I'm quite focused, and so is the authority, and we are going to take action. स्क्रॅप यार्ड कोणाचे ते खबर ना. तांकां कागदां घेवन आफयल्यात. कागदां पळयतकच कळटलें कोणाचो तो. मात अजाप करपाची गजाल म्हळ्यार पावसाच्या उदकाचो गटार पुरोवन बेकायदेशीर बांदकाम केलां, अशी माहिती मामलेदार सतीश प्रभून माहिती दिली. सगळे हांगा स्क्रॅप यार्ड्स आसात ज्यांचे कडेन कसली परमिशनाच ना. प्लॉट ओनरांनी तांकां रेंटेड दिलां ही आतां लोकल इन्क्वायरी प्रमाणे कळ्ळां आमकां. आतां प्लॉट खंयचे कोणी कोणाक दिले हे आमी चवकशी करतले, आनी हे म्हज्या हिशोबान हे सगळें इल्लिगल कन्वर्शन केल्लें आसा. बरें, जे स्क्रॅप यार्ड आसा ते इल्लिगल, स्क्रॅप यार्ड हांगा अलावड ना. स्क्रॅप यार्ड इल्लिगल आसा, तांचे कडेन कसली परमिशनां ना. हाजे खातीर आमी तांचे आतां फॉर्म्स, डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते पळयतले, आनी अकॉर्डिंगली वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट. असं ऐकून येता की ते लँड फिलिंग जालां. इज इट हय, सगळ्यात शॉकिंग न्यूज म्हणजे फुडें जो नाला जो आसा तो सगळो तो म्हणजे गार्बेज, ते इंडस्ट्रियल वेस्ट, ताजे नंतर हाजे डेब्रीज बिब्रीज घालून ते फुडें म्हणजे भरत गेल्ले आसात, लेवल करीत आसात. आनी ते पळोवन म्हणजे ती सगळो ओरिजिनल नाला आसा तोच तांणी नॅरो केल्लो आसा. ताजे खातीर आमी आतां एक्शन घेतले. कोणी केला ताजेर आमी चवकशी करतले, आनी त्या प्रमाणे इल्लिगल कन्वर्शन केलां त्या अंडर आमच्या LRCच्या अंडर ताजेर एक्शन घेतलें.